काल ग्रेड सेपरेटरचे उद्घाटन केले आणि उद्घाटन केल्या उपरांत तेंच्यांनी टी इंटरसेक्शन हो आमचो बंद करून दवरला. तो टी इंटरसेक्शन आमकां केटर हॉस्पिटल सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तेगे केटर करता. SMRC मागीर मेजर इन्स्टिट्यूट नेवल चिल्ड्रन स्कूल मागीर विद्या मंदिर रेजना मंदिर आनी रेसिडेन्शियल एरिया प्लस आसडोंगरी ही आसडोंगरी येदी व्हडले वॉर्ड नंबर 7 हो ब्लॉक जाल्लो आसा. दुसरें म्हणल्यार मेजर ट्रॅफिक डायवर्ट जाता ती तांकां ग्रेड सेपरेटराचेर चोडूंक लायल्यात आनी हेवी गुड्स इन्क्लुडींग ट्रान्सपोर्ट पब्लीक ट्रान्सपोर्ट हे सगळे घुंवोन येवन ऑलमोस्ट 2 किलोमिटर घुंवोन येवचें पडटा. आनी हांवें काल विचारलें जर ऑथॉरिटी कडेन विचारलें परमनंट बंद आसतलें. हांवें म्हणलें परमनंट बंद आसतलें आमी चिंतलें कशें वयतले. म्हाका म्हणपालें तुमी कंप्लेंटी करा पण ऑथॉरिटी म्हणपालें की तुमी कंप्लेंटी करा ती कितें काडपाक आमकां येयलो ती बंद करपाक म्हणपालें. सो हें कशें कितें. आनी दुसरें ग्रेड सेपरेटर ओपन केल्या ते आमकां लोकल पब्लिकाक न्हू ते ओन्ली फॉर एअरपोर्ट फ्लायींग आनी लोकल पब्लिकाक हो टी इंटरसेक्शन ओपन आसचो ही आमची म्हाजी वैयक्तीक मत आसा. आनी लोकांचें म्हणणें आसा म्हाका कॉल येयल्या थोडे की हें जालां तें बरोबर न्हू म्हणून. टील काल म्हणल्यार कांय नोटिफिकेशन पेपराचेर येवन आसलें आनी कोणाक कांय इवन वॉट्सअप मेसेजीस जावं कांय खंयचोच इन्फॉर्मेशन ना. सो हे अचानकच तेंच्यांनी टी इंटरसेक्शन बंद केला. आनी दुसरें सिग्नल्स सायन्स एंड सिग्नल्स कांय ना बाबा ट्रॅफिक डायवर्ट केला हेवी ट्रॅफिक मंगुरेलच्यान जावं शांतीनगरच्यान डायवर्ट जालें जावं वास्कोची ट्रॅफिक नॅविगेटी कडल्यान डायवर्ट जालें तें कांयच अजून म्हणल्यार सिग्नल खंयच तुमकां दिश्टी पडना. हें मातशें तुमी नोंद घेवचें. कन्फ्युजन म्हणजे सकाळी प्रॅक्टिकली जेन्ना हांव वयतालो तेन्ना पयलें ग्रेड सेपरेटरा कडेन जेन्ना पावला तेन्ना ब्लॉक केला थंय खंयच्यान वयचें तें पयलीं कळना जालें आनी कशें आनी कित्याक बंद केलां तें. कारण तेंच्यांनी तें ग्रेड सेपरेट केल्या उपरांत ग्रेड सेपरेशन केल्या उपरांत कशें डायवर्शन आसतलें हें कोणी केन्ना सांगलेलें ना. दुसरी गोश्ट जेन्ना हें सगळें केलां तेन्ना व्हेहिकलांक आनी व्हेहिकल चलयणारो शॉर्टकट सदींच सोदता म्हणजे ताका लागीं आनी बेगीन पावपाचें आसता प्रत्येकाक. ग्रेड सेपरेटर केला ताका फूल व्हडलो टर्न मारून येवन चिखले कॉटेजे कडेन वयताले कडेन वचपाक जाय जे टोटली गव्हर्मेंटान जें चिंतलां तें रॉंग आनी कोणी हें केलां मॅनेजमेंट केलां तें. तिसरी गोश्ट हें गांवच्या लोकांचें स्वप्न नासलें. गांवच्या लोकांचें स्वप्न आसलें की ग्रेड सेपरेटर जरी जालो तरी लोकांक स्मूथ आनी हेजो ट्राफीक फ्लो जाय आसलो. कन्फ्युजन ट्राफीक फ्लो तर आमी अजिबात एक्सपेक्ट करूंकूच नासलो. थंय जालां तें कन्फ्युजन ट्राफीक फ्लो आनी स्मूथ फ्लोचें आमी स्वप्नां आतां पळयत रावची पडटलीं जल्मभर अशें म्हाका दिसता. To tell the people, just yesterday the grade separator has been inaugurated. The traffic arrangement definitely has to have definite plans and it definitely has plans. Just today they have put some barricades to direct the flow of traffic. Now what people are thinking, the old way where signals were there, they will just cross over. If they want to go to Chikalim or they want to go the other side, they will just cross over. First, for crossing over you have to wait for signals. You have to wait till signals change, sometimes 8 times for one single person going with the car. Now there are no signals. But to streamline the thing, you need proper signages. You need proper marking of the road. You need those signals removed, and for the moment they have just put barricades. Afterwards they are putting a concrete thing. This whole thing will take about 3 or 5 days it will take. It will be completed before the rains hit us and it will be very clear which side people have to go. Now one thing I please want to request through your medium to the press, I want to request the people very humbly. You cannot have both the things. You cannot have a shortcut and you cannot have direct flow of traffic. If you don't want to stop at any signal and just go fast, you have to go around that U-turn of the grade separator, which is a flyover, and then come back. It is for both the people it is the same. So only now those big signages which are supposed to be put by National Highway, they have not put because by tomorrow I think the process of handing the whole thing over to them will be completed. GSIDC has built this infrastructure and handed it over to National Highways. So the process takes about 48 hours. Once that is done, they will start their work of marking, illumination of the road with proper the lighting along the road,
removing the signals, and those signals I have told them to put at the Dabolim junction, which road which goes to Bogmalur.